मान्सून हे फावट उसरा पावलो खरो, मात 25 जुना सावन सेगीत 12 दीस जाले पावसान गोंयाक जोडून काढले. वचत थंय वाऱ्या पावसान झाडां पेडां लायटीचे खांबे पडपाच्यो खबरो. फायर ब्रिगेडीक कॉलार कॉल. 25 जून ते 1 जुलय मेरेन झाडां पडपाचे वट्ट 256 कॉल्स फायर ब्रिगेडीन अटेंड केले. तातूंत रस्त्यार झाडां पडपाचे 115, घरांचेर 43, लायटीच्या खांब्याचेर 47, गाडयांचेर 13 आणि राखणे वण्टीचेर 19. जाल्यार 2 जुलय ते 6 जुलय मेरेन वट्ट 281 कॉल्स आयले. 117 कॉल्स रस्त्यार झाडां पडपाचे, 67 घरांचेर, लायटीच्या खांब्याचेर 57, जाल्यार गाडयांचेर 9 आणि राखणे वण्टीचेर 9. सगळे मेळून 438 कॉल्स. 232 रस्त्यार झाडां पडपाचे, 110 घरांचेर, लायटीच्या खांब्यांचेर 104, गाडयांचेर 22 आणि राखणे वण्टीचेर 28. सगळे मेळून सुमार 75 लाखाचें लुकसाण जाला आसूं म्हूण अदमास. उजो पालोवपी दळा भशेनूच वीज खात्याची परिस्थिती. झाडां पडून लायटीचे 200 खांबे डॅमेज जाल्यात, त्या भायर ट्रान्सफॉर्मरांकूय मार. आतां मेरेन वीज खात्याक 2 कोटींचें लुकसाण जाला आसूं म्हूण अदमास. वीज खात्याक सद्याक 300 वयर कॉल्स येतात. फाटल्या 15 दिसांक 4,500 वयर कॉल्स आयल्यात आणि पावस वाऱ्याचो नेट अजून कायम आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.